ताळगाव पंचायती खातीर आयतारा जावपी वेंचणुकेची पुराय तयारी जाल्या। सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन ताळगावच्या 11 वॉर्डांनी वेंचणूक जातली। 26 मतदान केंद्रांचेर ही वेंचणूक जातली। 11 जाग्यां खातीर वट्ट 45 उमेदवार वेंचणुकेक उबे रावल्यात। आयोगान फ्लायिंग स्क्वॉड आनी कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या। सोमारा एसएजीत मतवेंचणी जातली। ताळगाव पंचायतीची वेंचणूक आयतारा जाता। शुक्रारा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो। बाबूश पुरस्कृत पॅनल आणि बीजेपी पुरस्कृत पॅनलान एकामेकांक आव्हान दीत वेंचणूक प्रतिश्ठेची केल्या। मुखेल प्रतिस्पर्धी पॅनलांनी आपूण जिखतलो असो दावो केला। आयतारा सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन चलपी वेंचणुकेची सगळी तयारी आयोगान केल्या। ताळगाव पंचायती खातीर खासा सुरक्षा बंदोबस्त केला। 11 जाग्यां खातीर 45 उमेदवार वेंचणूक लढटात। ही वेंचणूक 26 केंद्रांचेर जातली। सोमारा एसएजी ग्राउंडाचेर मतमेजणी जाले उपरांत ताळगावचे नवे पंचायत मंडळ थारतले। जनरल इलेक्शन ऑफ द 11 wards of Talegaon Panchayat, of which 45 candidates are in fray. 26 polling stations are already set up. 2 executive magistrates are appointed. 1 general observer is appointed. Arrangement has also been made of the flying squad. Counting is on Monday, that is 28th April, from 8 AM onwards at the Sports Authority of Goa Indoor Stadium, Kampal. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। फातोड्डेच्या दवंडे तळ्यांत सिवरेजीचे घाण उदक सोडपी पायपलायन बेगोबेग बदलची अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। सिवरेजीक लागून तळ्याचें उदक पिड्ड्यार जालां आनी शेतां पडींग जाल्यात अशें थळाव्या शेतकारांचें म्हणणें आसा। सिवरेज वचून तें उदक आख्खें काळ जालां कुसलां, लोक पांय घातली तें उदकां गायना आनी गायल्यार पांय फरसतात। आदी ह्यो म्हशी भोंवताय त्यो सगल्यो उदकां घोट्टाल्यो। ह्या टायमार त्यो गोवरां उदकां गोठे जालें पूण ती उदकां पांय दिनाय गोवरां उदक सोडून शेतान भोंवताय। हें जाय सर आतां ती आमची बांय पिड्ड्यार जाली। आतां उदक काडून आमकां सुद्दां तोंडां सुद्दां घेवपाची ना आनी जर नळ ना जाल्यार आमची सामकी हाल जाता उदका लागून। नळ नाल्यार आमकां करूं नाशिल्ली बांयचें उदक आमी खाताले। आतां त्या बांयक राजू घालपाक जायना, वास येता, उमळूंक वाटले उमळूंक जायना, मागीर कितें करपाचें वास येता। गोंय सरकारान सिवरेज पायपलायन बदलची अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। दवंडे जे फातोर्डा मतदारसंघात पडटा हातून हे गिमाच्या दिसांनी तळें सुकयलेलें आहा आनी ताजेर दिश्टी पडलां की हांगा सिवरेजीचो घोगो सारको फुटिल्लो आहा आनी देर इज अ व्हेरी कन्सिस्टंट डिस्चार्ज ऑफ सिवरेज इन टू द शेत। हांवें कन्सिस्टंटली एसेंब्लीन रेज केल्लें आहा। नॉर्थ वेस्ट सिवरेज पायपलायन म्हणटा ती रिप्लेस करतले म्हणून म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आहा, पूण 2 वर्सां आमी फकत एश्युरन्सूच आयकतात। आज मेरेन कॉन्क्रीट एक्शन ऑन द ग्राउंड कांयच जावंक ना। आमकां आनी नेबरींग नुवें मतदारसंघान आनी नुवेंचो जिल्हा परिशद मेंबर आहा मुद्दाम आमी एक जाल्ले आहा इतल्या खातीर कित्याक वी वॉन्ट टू इम्प्रेस अपॉन द गव्हर्मेंट दॅट दीस इज नॉट ओन्ली अ पॉलिटिकल इशू, दीस इज अ इशू ऑफ सॅनिटेशन, दीस इज अ इशू ऑफ हेल्थ of 2 constituencies and the government should take it seriously. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नाईक। मुरगांव पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5ची पोटवेंचणूक आयतारा जातली। सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून थळावो आमदार उमेदवारांक अर्ज फाटीं घेवपाक लायता असो आरोप मुरगांव कृती आनी विकास समितीन केला। कोर्टान नगरसेवक राजेश रेडकाराक फाटल्या वर्सा अपात्र थारायल्लो। मुरगांव पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5त संजय मांद्रेकार, संजय सातर्डेकार, अमर फट्टे आणि सतीश खडपकार हे 4 उमेदवार उबे रावल्यात। भाजपा सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून आपल्याक सतयतात असो आरोप मुरगांव कृती आणि विकास समितीचो उमेदवार संजय मांद्रेकारान केला। उमेदवार अमर फट्टेन संजय मांद्रेकाराक तेंको दिला अशें संकल्प आमोणकारान सांगलें। म्हाका विड्रॉल करपाक नॉमिनेशन फॉर्म परत प्रेशरायज केला। म्हजी आवय म्युनिसिपालिटी ऑफिसान गेल्ली, जस्ट MLAक मेळपाक गेल्ली। थंय एक प्रोग्राम आसलो कितें तरी बारीकशें काम शिरपान उरलेलें त्याच्या खातीर गेल्ली। तेन्ना MLAन कितें समजा तूं कोणाच्या ऑफिसान येयला काय चल्ला म्युनिसिपालिटी, तुजो चेडो कितले फावटी इलेक्शनाक बसता तितले फावटी हांव ताका डिफीट करतलो, ही म्हाजी चॅलेंज म्हणपालो म्हाज्या आवय। तेणी ती उतरां उलोवपाची न्हू म्हाज्या आवय कडेन। ते 6 तारखेक जेन्ना ते विड्रॉ जायना अशें तांकां दिसलें कित्याक आमचे 12 तारखेक पार्लमेंट इलेक्शन आसलेलें आनी 6 तारखेक हेंचें अनावन्स डिक्लेअर जाल्लेलें। बट जेन्ना ते विड्रॉ जायना अशें दिसलें ते सांजे कडेन 5:30 नोटिफिकेशन काडलें की इलेक्शन इज बीन पोस्टपोन टू 22nd। सो जेन्ना तुमी नोटिफिकेशन जर पयलीं काडलेलें जाल्यार विड्रॉवलाक तुमी कित्याक रावलेले 4 पर्यंत आनी 4 जेन्ना विड्रॉवल जायना तशें जाल्यार 5:30 तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलें कितें बाबा द इलेक्शन हॅज बीन पोस्टपोन।
सो हेच्या भितर सगळ्यांक दिसून येता कित्याक जशी गव्हर्मेंट मशिनरी हेच्या फाटल्यान यूज जाली आनी कित्याक जर 6 तारखेक जर इलेक्शन जाल्लेलें जाल्यार आमकां फूल गॅरंटी आसलेली की 6 तारखेक हे इलेक्शन आमी जिखपाचें आनी हेजो परिणाम पार्लिमेंट इलेक्शनाचेर जातलो. हेज्या लागून तेंच्यांनी हे इलेक्शन पोस्टपोन केल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यवसायिक उत्सव.